दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. हालेलुया. मगाच्या बाबईनं आम्ही जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडांत आसां. इस्टर फेस्ताच्या पास्कांच्या फेस्ताच्या उमरार रावन आसां. आनी ह्या वखता आमी पळयता आमच्या भोंवतणी जावचें घडयता. थोडे भायर गेल्ले मनीस ह्या लॉकडावना वेळार खंय आडूंक गेल्ले ह्या मार्गार गेल्ले ह्या तिशीन गेल्ल्या मनशांक पोलिसांनी सोमा मारलां. आमी तांच्यो फाट आनी पुरो दाखयतात, फाट पुटुल्ली आनी पुरा अशें दाखोवन आसात. आनी थोडे पोलीस इतले बरे की ते लोकांचे खंथारां म्हणून पदां म्हणून भाशण करन आत दुया आनी कोण आपडी नाका तूं मारेकार पिडाई पयस रावा जागृत करा म्हणून मोगान सांगून लोकांची काळजां जिखुल्लें ते व्हिडिओ मस्त येतात पदां म्हणची मार्गार रावन पोलिसांनी. आनी तांणी तळयो पेटोवन पदां म्हणटाना आनी पुरा लोकांच्या काळजां कशें जिखले गे म्हणून. थोड्यांनी मान हिंसा दाखयली जाल्यार थोड्यांनी मोग दाखयलो, मोगान जिखिल्ल्यान दाखयलें तशें. आनी देव आज आमची काळजां मोगान जिखता. तो सगळी आमची हिंसा तो सोंसता आनी आमची काळजां मोगान तो जिखता. सोमी मोगान जिखता आमची काळजां. त्याच्या मोगान आमचें सगळें वायट हिंसा पुरा तो वणखणयता, जिरयता. ती जिरयता आनी त्याच्या मोगान संवसार भरता. मोगाच्या उजवाडान संवसार भरता. मोगाच्या हें जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां एक उजवाडाचें संतोशाचें आशा भरिताचें आशेन भरिल्लें आशादायक फेस्त जावन आसा. मोगाच्या आज आमी फळे जेजू ह्या संवसारीक आयलो तसो हे खुर्सार जेजूचे व्हडले मोरान आनी त्या खुर्सार थावन जेजून बिरमोतेची दिश्ट घालची हें सगळें आमकां बापाच्या मोगाची गुंडाई. बापाचो मोग अपरिमीत तो आमच्यांनी आटापूंक जायना म्हणून जेजू दाखयता. तो खुरीस दाखयता. ती बिरमोचेची दिश्ट तो खुर्सार थावन त्या रक्तान भिजिल्ल्या मार आनी आंग पिठो जाल्ल्या त्या आंगाच्या मदें जेजू ती बिरमोतेची काकुळतीची दिश्ट तुजेर आनी म्हजेर तो घालता. आनी ती काकुळतीची दिश्ट तो आमचेर घालता आनी ती दिश्ट आमकां दाखयता. जेजूची दिश्ट आमकां दाखयता. मोगाच्या ती दाखयता बापाचो गुंड अगणीत मोग, अपरिमीत मोग. तो ऊस आटापूंक जायनातलो, गुंड आटापूंक जायनातलो. जेजूचो देवाचो मोग, जेजूचो मोग जेजूच्या मरिपात खुर्सा मरिपात देवान दाखयलो अपरिमोत दाखयता. ह्या मोगा पासत तो आपल्या पुताक हें कश्ट सोसूंक तो परवानगी दिता. आनी ह्या मोगा पासत आमकां मोगांत आमचें वायट पयस करूंक पाताक कत काडूंक आनी आमकां ताच्या जिवितांत वांटेली जावंक ताच्या दैवीक जिवितांत त्या संतोशाच्या महिमेच्या जिवितांत सगळ्यांच्या जिवितांत वांटेली जावच्या खातीर आपल्या पुताक हे कश्ट तो भोगूंक सोडटा. तसो शेवट इतलो तूं आमकां बचाव करचो. ताच्या दैवीक जिवितान वांटेली दिवचो. आमकां बचाव कर ताच्या दैवीक जिवितान वांटेली दिवचो. हो जावन आसा ताचो गुट, ताचो शेवट. देखून खुर्सार ताची मोवाळ दिश्ट आमी पळयता. त्या गायिल्ल्या कुडींतल्यान तो कितें मोल दिलां म्हणजे जेजू दाखयता. ताची गायिल्ली कूड आमकां दाखयताना जेजून आमचें दिल्लें मोल तें दाखयता आनी हाचो वर्तो मोग तो दाखयता. मोगाच्या भयणींनी भयण आज आमी पळयता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें फेस्ताचें आनंद करता. थोड्यांक हें फेस्त निजाय की एक वर्तें फेस्त. कित्याक म्हळ्यार एक डायवर्स जाल्लें कुटाम, डायवर्सा मुसर गेल्लें तें आनी ती उलयनातलीं साबार तेंपां तावन उलयनातलीं. आतां परतून ती एक जाल्यान तांच्या घरा एक ह्या खरेत्माच्या इल्ल्या दिसां पयलें ती एक जालीं. परतून आतां माय मोगानात तांच्या घरा संतोश पळया, पुनर्जीवनपणाचो संतोश. दोन काळजां बेसां जावन जेजूचे बरी काळीज बेसां जाल्ल्या बरी तांची काळजां बेसां जाल्लीं. प्रत्येक जावन त्या जोड्यां बी एकल्याचें एकलो पयस गेलो आनी एकल्याचें काळीज दुखुल्लें. आतां ती एक जाल्ल्या वेळार ते तांच्या घरा संतोश तो पुनर्जीवनपण संतोश तांच्या थंय परजळटा. आनी एक जावन आसा एक पिडा म्हळ्यार कॅन्सरान ती मोर्चा रिस्केर आसली. वांसानंत म्हणलें कॅन्सर जावन सगळें काळजाक आनी गर्भकोशान जाल्लें कॅन्सर सगळ्या आंगांत स्प्रेड जाल्लें. तें पप्सामसर आयिल्लें. देवान त्या अजापा म्हणून ती पिडा गूण केली. त्या घराक इतलो संतोश की मम्मा फाटी आयल्या म्हणून. आज ती बसून इडली करूंक तितू इडली उकडटा म्हणून. एक 6 म्हयने जावन ती बरें जावन आतां घरा आसा. वखदां आसात
आज तिने इडल्यो करता म्हणून ती सांगता सूर घालून इडल्यो करता म्हणून फोन कर सांगलें बेसावन दिया फादर म्हणून ओलो संतोष की त्या घरांत त्या भुरग्यान आनी परत उलयली कोलो संतोष त्या घरांत पुनर्जन्मपणाचो संतोष मम्मी मेल्ली परतून जिवान जाल्या म्हणून आनी एका घरांत मोगाच्यान 21 लाख तांणी दिल्ले इल्लेशे पयशे इल्ले दिता म्हणून आनी तो म्हजे ना तुमी दिवनात म्हणालो पयशे काडून वो इश्ट खंगाल जावन त्या कुटाम तांचे खायना पुरो आडाव दवरून भांगार आडाव दवरून घरची डॉक्युमेंट आडाव दवरून फातयेन दिल्ले पयशे दिवनात म्हणालो आनी ताणें इल्ल्या तेंपा पयलें ताचे पयशे फाटीन दिल्यात 21 लाख ताणें पुराय घर आडाव दवरलें पुरो डॉक्युमेंट सोडयलां भांगार सोडयलां त्या घरात संतोष पळया मोगाच्यान त्या घरात संतोष पळया तांच्या घरा अजून संतोष म्हणा इस्टार पेस जिवानपणाचें जेजू आमच्यात घरा आमच्यात जिवान जेजू आमच्या घरा आसा म्हण सांगता आसून वचून सांगता सकाळी म्हणलें जेजू जेजू आमगेर आयला जिवान जेजू आमच्या घरा आल्तारीर पळयलो थंय पळयलो ओलो काळजान पळयलो आमच्या घरांत पळयलो म्हणून तो इतले संतोष पावता म्हळ्यार घर फाटी मेळ्ळा म्हणून तशें म्हणटात वय देखून एकली ती नवऱ्यातान मोग आशेताली मोग मस्त मोग आशेताली नवऱ्यान म्हजो मोग करचें म्हणून तितलो मोग तो करनालो आनी तो आशिल्लो मोग तो मेळनातले ह्या 2 वर्सांत जावन दुसऱ्या मनशांनी मोदें प्रवेश जावन वो मोग तांचो मेळनातले बरी तिणें जिवन तो कुरीस वयलो तिचो कुरीस तिचो कश्टांचो दुखांचो दीस पडटें दोळ्यांच्या दुखांनी ती तोंड उरतली आनी आज तिका तो संतोष फाटी मेळ्ळा चड तेंपात हांव संतोष फाटी मेळ्ळा आज तिणें तें इस्टार फेस्त आमचें घरचें पास्कांचें फेस्त त्या घरांत आसल्या बरी संतोष त्या भुरग्यां मदें तांचे मदें आसल्या बरी संतोष आनी दुसऱ्या कडेन म्हाका पळोवंक मेळना हांगी म्हणून म्हाका बघता त्या नमनेचो संतोष तांचे कडेन आसा आनीक ती स्त्री नवऱ्याक आशिल्लो मोग दिनातली आनेका कुटुंबांत वय दिनातली कोण दुसऱ्यांनी प्रवेश जावन अविश्वासपणान आनी तें आतां तें परतून जोडें एक जालां तेचें फडकिरें पावून ताणें लुटचें पळोवन ती आज फाटी आयल्या नवऱ्या सरशीन घरांत कोलो संतोष भुरग्यां मदें आनी कोलो संतोष तशें आनी एका घरांत मोगाच्यान ताणें पियोवणें सोडलां पियोन ह्या नमनेर पियोन कश्टितालो ह्या नमने पंदर उलयतालो जेवंक सोडिनातलो इरार करून देदेस्पर केल्लें 1.5 वर्सां जावन ताणें कितें केलां आनी कितें करूं ना म्हणना पयशे वगडोवचे आनी पुरा ताणें पियोवणें सोडलां ताची लिव्हराची पिडा बरी जाल्या ताणें पियोवणें सोडून आतां इतलो बरो जाला गी घर इतल्या बऱ्यान पळयता गी तांकां इतल्या मोगान पळयता गी खंय वचत जाल्यार कारखान्यालो व्हरून गेलो हाडनायलो तशें कितल्या मोगान आपल्या कुटुंबा भुरग्यांक पळयता गी तांच्या घरा पुनर्जीवनपणाचो जेजू आमगेर प्रवेश जाला आमच्या कुटुंबांत आसा म्हणून ओलो संतोषांनी पास्कांच्या फेस्ती आचारान करतात अशें म्हणून आनी एक भुरगें तें शिकलां इतलें रीण काडून आनी परत शिकोवन इतलें इंजिनियरींग आनी परत करून ताका कामूच नातिल्लें 5 म्हयन्या पयल्यान ताका काम मेळ्ळें आतां ताणें काम करून आतां ते पयशे धाडना आनी पुरा तितल्या 5 म्हयने तांकां एक चुकाप जाल्ल्या उपरांत 1.5 वर्स आनी एक कोर्स काम मेळनातलें काम सोदताना घरा बसचें नाका म्हणून कोर्स केलो तो कोर्स केल्या उपरांत परतून फायन म्हळ्यार लगभग 2 वर्सां काम नातलें आतां परगांवांत काम मेळ्ळां आनी तांकां काम मेळ्ळ्या वरवीं कोलो संतोष तशेंच 2 चरक्यांक काम मेळ्ळां ओलो संतोष तांकां त्या कुटुंबांत ओलो संतोष सांगचें नाका जेजूत आमच्या कुटुंबांत आयला जिवान जेजू थंयच्यान उठलो आनी आमच्या सेपुलकारांत उठून आमच्या घरांत आयला आमच्या आल्तारीर आमच्या काळजान आसा आमच्या घरांत आसा आमकां जेजू मेळ्ळ्या बरी जालो आसा दिसल्या बरी जालो परजोडलो म्हण सांगून ती म्हणटा तितलो संतोष तांकां जेजू तितलो जेजूचो अनुभव तांकां मोगाच्यान पूण जेजू पुना जिवान जाल्लो जिवानपण जायनातलो जाल्यार आज हांव क्रिस्तांव आनी पाद्राप जातो ना आनी तुमी क्रिस्तांव जावन आसतेनात हांव खंयच्या दुसऱ्या धर्माचे सांदे जावन आसतेल्या दुसऱ्या धर्मांत वचून आसतेल्या कितें म्हणजे देखून मोगाच्यान पुनर्जीवनपण सांगता जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमी आज जेजूचे सांदे क्रिस्तांव जावन ह्या जाग जावन ह्या संतोशान जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडांत आसा मोगाच्यान पुनर्जीवनपण जेजूचें पुनर्जीवन सांगता वो संवसार आमकां वो संवसार मात्र न्ही वो संवसार जाल्ल्या उपरांत मागीर कांय येना जिवीत ना हें न्हय जेजूचें पुनर्जीवनपण दाखयता वो संवसार लिमीट न्ही ह्या संवसारा उपरांत आमकां तो आमी आशिल्लो सस्त्याच्या जिविताचो सत्सान जिविताचो संतोशाचो उल्हासाचो एक संवसार आसा म्हण जेजू दाखयता आनी एक संवसार आमकां राखून आसा म्हणून जेजू सांगता जेजू पुनर्जीवनपण हें सत दाखयता मोगाच्यान देव ना तर हें जिवीत आखेर जाल्ल्या नंतर हें सगळी बावोवन आंगात येतालें कसो एक रूख मेल्ल्या उपरांत बावोवन करगून गेलो की ताच्या मागीर रुखाचें कांय ना तशें आमचें जिवीत बावोवन आंगातावन येतालें आंगातावन फेड अवे म्हणटा आमी
ते सुकोवन बावून सुकोवन नासत आले पण जेजूचे आणि आमचे जिवीत अर्था बरीत जाते ना ते एब्सर्ड म्हणटा आमी एब्सर्ड म्हण अर्थ राईत अर्थ तर नातले आमचे जिवीत जावंक पोवते देखून देव आसा देखून देव आमकां सगळी जिवीत अर्था बरीत येता अर्था बरीत करता आणि ते आमचे जिवीत बावून वचूंक सोडिना ते फुलोवन येता या जिणे मरणा नंतर ते परतून फुलोवन येता ससनाच्या जिवेक बळटा नसल्या देव पुन्हा जेवण पण नसले जाल्यार हे जिविताक आमी इतलें कोण खेर करता इतलो त्याग इतलो मोग इतलो सॅक्रिफायस कोण करता देखून जे जेजूचे पुन्हा जीवन पण दाखयता आमकां सर्गींचे राज आमचो बाप कोण आसा सर्गींचे राज आसा आमकां म्हणून जेजूचे पुनर्पण संवसाराच्या अधिकारींक या संवसाराच्या दब्बाळीके दाखोवच्या टायरंट म्हणटा आमी टायरंट आनी म्हळ्यार या थिरणी म्हळ्यार दुरांकार दब्बाळीके म्हणटा आमी दब्बाळीके करच्या दुरांकार दाखोवच्या दुरांकार दाखोवच्या हर एका मनशाक हर एका सत्तेक दुरांकाराच्या सत्तेक आखेर आसा अंत आसा म्हण जेजू दाखयता ताणें रोमाच्या रायान ताच्या अधिकारींनी ताच्या रायाच्या प्रतिनिधीन जेजूक होले क्रुएल म्हळ्यार हिंसात्मक कितें पुरा कश्ट दिवंक काय एका मनशाक दिये तितले सगळे दिल्ले जेजूक तांणी आणि सकाळान दिसाचे म्हणून गेटी लागीं टावनाच्या गेटी लागीं मार्केटीच्या सगळ्या लोकांनी येवच्या पळयचे म्हणून त्या गेटी लागीं तो वयर 10 फुटी वयर धरणीतावन 10 फुटी वयर कुरीस तो व्हडलो लांब कुरीस 10 फुटी वयर कडेलो जेजू कुर्सायल्लो सगळ्यां पळय अयल्या पुरा अधिकारींक जेजू दाखयता जेजूच्या पुनर्पण दाखयता आळे तुमकां अंत आसा म्हणून तुमच्या या तुमच्या दुरांकाराक तुमच्या गर्वाक तुमच्या अंकाराक तुमच्या त्या हिंसाक आखेर आसा जेजू पुनर्जन्मलो जेजू दाखयता मग हे कम्युनिस्ट पोलंडांत मस्तू तांणी दोशी दिल्ल्यो लोकांक कितल्या लोकांक जुशी मारल्यान तांणी तांचे कम्युनिझम हाडच्या खातीर आनी तांणी कितल्यान तांकां कश्ट आयले खरी शिक्षा तांकां दिली तांकां वळवळे आसले आनी क्रिस्तांव धर्म फाटीच करूंक नासले 1997 1997 आमचो जुआन पावल दुसरो पोलंडाक ताची गवळीक भेट दिवंक गेलो तांकां परवानगी मेळ्ळी तेजो आमचो परवानगी दिवं नासली तो पोलंडा सोदता तो आनी तो पोलंडा भेट दिवंक गेलो आनी पोलंडा भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार मोगाच्यानो त्या कम्युनिस्ट बरोवन गेल्ले थंय आनी थंय विक्ट्री स्क्वेअर म्हणून एक आसा त्या कम्युनिस्ट जिखल्याक तांणी विक्ट्री स्क्वेअर म्हणून थंय व्हडलें मैदान आसलें आनी त्या मैदानाचेर पापसाहेबान मी सांगलें थंय आनी थंय मी सांगता आसतना ताणें खानी आल्तारीचेर व्हडलो कुरीस केदो व्हडलो कुरीस अगाध प्रमाण असो कठीण व्हड कुरीस थंय दवरलो केदो व्हड कुरीस म्हळ्यार धरणीतावन कितल्या उबार अंतराळाक लागल्या बरी व्हडलो कुरीस रुखासो कुरीस काली कुरीस इमाज नातली काली कुरीस आनी ताचेर तांबडें पिंत कुर्सार घाल्लें खाली आनी ताच्या मुळांत पापसाहेब बसोवन पापसाहेबान मीस सांगलें आनी पापसाहेबान मिसा वेळार एक संदेश दिलो तो संदेश जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो त्याने कम्युनिस्ट रश्य आसलें ताणें आयकून पापसाहेबान बरो एक प्रबोधन केलें थंय बरो सरमाव सांगलो प्रवचन दिलें बरो सांगलो आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची ताका कळीत आसली जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सकत कुर्साची सकत ताका कळीत आसली त्या सक्तीन तो उलयलो कुर्साची सकत कितें गे म्हणून पापसाहेब उलयलो ताका कळीत आसलें कुर्साची सकत खली म्हणून पावर ऑफ द क्रॉस आनी ताणें संदेशांत सांगनासतना संदेश दिलो कम्युनिस्टांक या ठिराणी या दंगशितेल्यांक कश्टितेल्यांक रगत पळयतेल्यांक जुशी मारतेल्यांक तांकां तांचो अंत आयला म्हणून पापसाहेबान संदेश दिलो तांकां आखेर आसा म्हणून मोगाच्यानो बापान पुताक ह्या संवसारी धाडलो कुरीस दाखयता देवपुताचें पयन देव बापान पुताक धाडलो देवपुताचें पयन कुर्सार दाखयता ताणें कळलें पयन केलें गे म्हणून ताणें पयन करून पळय खंय पयन केलें ताणें पयन करून सांडिल्ल्यांक म्हणसर समाजीन सगळ्या नाका म्हण सांडिल्ल्यांक दंगशितेल्यांक त्या जाग्याक जेजूचें पयन सांडिल्ल्यांक दुबळ्यांक अनाथांक वय कश्टतेल्यांक थंय सांडिल्ल्यांक ते पयस समाजीतावन पयस गेल्ल्यांक तांचे थंय पयन दाखयता
जेजून तांचो केलो मोग खुरीस दाखयता जेजूच्या पॉयन खंय थावन खंय पर्यंत गे म्हण सांडिल्ल्यान थंय थंय देखून जेजू म्हणटा बापा बापा म्हाका हें सांडलाय कितें आहा म्हणून बापा बापा तुवें म्हाका सांडलाय कितें आहा म्हण जेजू सांगता खुर्साचेर कित्याक म्हळ्यार ताकाय बगता एक घडी ते त्या सांडल्यांची दूख ताच्या काळजान तो बगता जेजू बगता देखून देवपूत सोमेस्तांक एकठांय करूंक आयिल्लो ह्या दंगशी जाल्ल्यांक भायर दवरल्यांक हर एकल्यांक दंगच्याने वळख जाल्ल्यांक तांकां सगळ्यांक जेजू सांगता काणू वय कुरपेन बरुल्ल्यांकी पातकान बुडुल्ल्यांकी दोगांकी सांगता काणून जेजू एकठांय करन सांगता काणूंक आयिल्लो जेजू वय जेजू जेजू एकलो जेजू म्हणून सगळ्यांकी बचाव करूंक आयिल्लो सगळ्यांक वेंगेन काडूंक आयिल्लो एकलो म्हाका म्हणटालो म्हजे लागीं येवन फादर म्हाका बॉक्सान येना हांव ओली पातकान हांव बुडलां गे महल म्हाका बॉक्सान येना म्हणून देखून हांवें सांगलें तुजीं फातकां म्हूण तूं मातले ते जेजून ती बक्षिल्यांत तो तुका वेंगेन गावंक आशेता जर तर तुज्या फात्याक रडशी जाल्यार तूं जेजू लागीं सॉरी म्हाका बक्षी म्हूण सांगशी जाल्यार जेजू तुका वेंगेन दोनी हात विस्तारून कोणना तुका वेंगेन करूंक वेचीत पुताची काणी तूं पळय तो वेचीत पुताचो बापूय पुतो कितें खंय गेला खंय वायट कामां केल्यांत म्हूण ताणें कांय सरूं ना ताणें पट्टी करूं ना तुवें खंयचे पयशे कशिले कोणाक घाले ते खंयली फतकां केली म्हूण सांगून ना आयिल्ल्या क्षणां वेंगेन गेलो वेंगेन दवरलो ताका वेंगेन दवरलो उस्क्यार कणयलो ताणें ताका पटलून दवरलो म्हज्या पुता म्हणून देखून आमकां सगळ्यांक बक्षिता जेजूच्या पुनर्जीवन जेवणपण दाखयता बाप आमकां सगळ्यांक वेंगेन घेवंक तयार आसा आमकां सगळ्यांक बक्षिता ताच्या मोगान भरता ताच्या दयेन काकुळतेची बिरमोतेन तो आमकां वेंगेन घेता म्हणून जेजू दाखयता देखून जेजूच्या पुनर्जीवनपण दाखयता आमकां भरवोस आसा आमी खली फातकी जावं दी खली आमचें बॅकग्रावंड जावं दी बापा लागीं बक्षान मग लक्षण बापय ताच्या वेंगेन घालता ताच्या शोला भितर आमकां लिपयता ताच्या वेंगेन आमकां धरता देखून मगच्या बाबयनीनो हे पास्कांच्या फेस्ताच्यो गुटू हे पास्काच्या फेस्ताचे मिस्तेर आमी बरे करून चिवाजे म्हजो बाब आकयकर येतालो आकयकर आनी आकयकर येताना थोडे वखदाच्यो वस्तू तो व्हरतालो बाबाक कळीत आसलो मस्तू वखदाची पाळां तो रानांत हांव हाडटालो एका मनशाक आपोवन व्हरतालो कुर्मिला म्हणून एक मार आसलो ताच्या सांगाता वचून मस्तू वखदाचीं फळां आनी खोले आनी थोडीं फुलां हाडटालो गट फुलां एका रुखाची तामचीं फुलां ती दट्टच फुलां दाट फुलां ह्या फुलां बरीं न्ही गट ती मोडूंक जायनातलीं तळीं फुलां आनी परस रानांत हांव हाडचीं आनी हाडून आमच्या घरा सुकोवन ती दवरचाले आनी खोले आनी थोडे घरा भितर सुकोवनचे आसले वताक न्ही आनी पाळां आनी थोडीं पुराण घरा भितर हाडून सुकोवनचे आसलीं वता सुकोवंक नासले थोड्यो वस्तू मात वतान सुकोवंक ह्यो पूर हाडून घरा दवरतले आनी थंय थावन येताना बाबू तांचे आकयता थोड्यो पाळां ती सारतले तांकां दितालो आनी तांच्या घरांतल्यान फाटी येताना बाब तांच्या घरा कसलें फंक्शन आल्या काजाराक मुदे येताना ही वखदां व्हरनेची बाबान वखदाची आनी तांकां दिवन येवची आनी थंय थावन येताना बाब आमकां हाडटालो म्हळ्यार आक्रूट हाडटालो आक्रुटां ती वखदां दितालीं हय आनी येदोद एक आक्रूट तांचे आक्रूट तांकां कितलीं वखदां म्हणना मिरया पिठो आनी परत घालताले ताका मिरया पिठो आनी घालून गोडान करचें तें आनी तें आक्रुटां आमी घालून करचें म्हळ्यार चिवाजे देखून बाब म्हणटालो आनी साबण खंय गिणी नाकात चिवाजे मस्त वेळ तोंडांत आसाचे चिवाजे म्हणून तें चिवोन ताळ्यांतल्यान गळाजे म्हणून ते आमकां एप्रील मेंत दिल्ल्या वेळार जुनांत पावस येताना आमकां शेळ जायना म्हणून तवलीं वखदां आमच्या आंगांत आहात म्हणून म्हाका त्या दाळा कळनातले आतां कळटा तेले वखदां हाडल्या क्षणां आमच्या आंगांत एंटीबॉडीज जातात एंटीबॉडीज म्हळ्यार आमचे आंगा भितर ती शेळीचें गेलें वायरस आयलें जाल्यार तें जुशी मारूंक ताचे सकत ताचे भितर आसली देखून ती आमकां एप्रिलांत बाबान आक्रुटां आनी परत दिवची तशें आवय बदलाताना आनी परत आनी दिवचें जालें देखून मगाच्यान आमी ते चिवाजे तशें कशें आमी चिवाजे सकाळीं आमी तोंडांत एक घालें जाल्यार आमकां आनी थंय 11-12 वरां म्हणसर आमच्या तोंडान तें चिवून कळलें गट म्हणून तें आक्रूट चिवचें चिंगाम चिवल्या बरी तशें देखून हे दिसा ह्या पास्कांच्या निमाण्या ब्रेस्तारचो मिस्तेर निमाण्या शुक्रारचो मिस्तेर आनी पुनर्जीवनपणाचो पास्काचो मिस्तेर आमी चिवाजे त्या दाळा मात आमची क्रिस्ती जिणी अर्था बरी जाता ह्या पुनर्जीवनपणाचो मिस्तेर प्रत्येक जावन आमी चिवोन आमच्या रक्तांत आमी त्या एंटीबॉडीज म्हणल्यार बरी उत्पत्ती करचे कोणें आमकां कितें सांगल्यार त्या बॅक्टेरिया वायरस आमच्या मतींत दुबाव आनी वायरस आनी घालतना ते झुजोवंक ह्या एंटीबॉडीज आमच्या थंय रेडी आसाचे मोगाच्यान हे कुटाम आसात आनी आमकां बीनचे कितले जण आयले आमकां बीन जिमाज काडू कोंत काडू पोटो काडू म्हणून पेंटेत दत्ता एका हळ्ळेन तांचे पेंटेत घर मस्त दोन देंवल्ले हे पुरा मनीस
तांच्या घरायचे पहिले वचून तें खाड म्हणून तांचे कडेन जा बी रेडी आहात आनी वचा तुमी वचा इथं कापी जाय तुमकां पिवं उलय नाकात कापी जाय पिये वचा म्हणून ते उठोवन धांवतात उदक जाय तुमकां कापी जाय सोडा जाय बोंडो जाय खणे वचो उलय नाकात आमच्या धर्मा भशेन आमच्या भशेन टिका करून भितर येवन वचो वचा म्हणून कित्याक म्हळ्यार तांचे ते एंटीबॉडीज आहा ते व्हायरसांनी पुराय काडूंक दुबावचे व्हायरस काडूंक देखून आतां आमी हे मिस्तेर आयकून नियाळ्ळ आमकां वॉट्सॅपार आनी टिवीचेर जायते आयकूंक मेळटा ते आयकून आमी देवाच्या विशयान पुनर्जीवनपणा विशयान हे आयकून आमचे एंटीबॉडीज आमी घट्ट कणखणेचे इश्टारचो मिस्तें आमी चिवोवन आमी थायराय कणखणेचे मोगाच्यान हें घालें गेलें म्हळ्यार हो मिस्तेर आमी एक सादारण ऑर्डिनरी म्हण दाखोवन ऑर्डिनरी न्ही वो एक्सप्लोजीव भयंकर स्पोटान हे व्हडलो बॉम्ब फुटल्यार एक जाता आपले आवाज थोलो व्हडलो म्हत्वाचो विशय आमी ल्हान ऑर्डिनरी करून पुसून सोडिनाय पुसून हो म्हत्वाचो ग्रेट एक्सप्लोजीव विशय जावन आसा देखून तो आमी आटेचे आमी जिरेचे आमच्या काळजान दवरीचे जेजूच्या काळार मोगाच्यान जेजूच्या काळार मरणा नंतर खंय येता आत्मो मनीस काल जातागी म्हणलें नाना चिंतपा आसली जेजूच्या काळार नाना चिंतपा आसल्यो थोडे म्हणटाले मेल्ले जाले ते पंडाच्या उपरांत काबार जाले म्हणून मेल्ल्या उपरांत कांयच ना म्हणून पंडांत काबार जालें ते कुसोवन गेलें ताचे मागीर त्या मनशाचें कांय येना म्हणून एक चिंताप जेजूच्या काळार आसलें दुसऱ्यां कालें म्हळ्यार मेल्ल्या नंतर तो मनीस काल जाता म्हळ्यार पंडातावन देंवन शेवलाक म्हळ्यार ते पाताळांत एक जागो ते ताका इंगड जागो थंय येता आनी थंय रावता म्हणून पाताळांत तसो रावता म्हणून मागीर थोडे म्हणटाले नितीवंताचे आत्मे देवाच्या सरशिणे देवाच्या हातांत आहात नितीवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आहात उरले पुरा नाश जाता देवाचे देखून ती मारता सांगता पळय सांगता निमाण्या दिसा म्हजो भाव उरतलो म्हूण म्हाका गोत्त आसा म्हणून जेजू कडेन सांगता मारता हें ग्रीकाचें चिंताप जावन आसलें त्या जुदेवा मध्ये ग्रीकाचें चिंताप भितर गेल्लें मारता त्या दिशेन उलयता पूण हें खंयचें चिंताप मोगाच्यान वांजेलान ना चारय जाण वांजेलिस्ट जेजूचे पुनर्जीवनपण उलयतना हें संवसारी चिंताप हें चिंताप त्या जेजूच्या काळार चिंताप खंय भितर रानात ते खालें फोकस करतात खालें केंद्र करतात ते खाल्याच्या वयर केंद्र जावन आसात कितें खाल्याक म्हत्व दितात देवाच्या महिमेक देवाच्या सत्तेक ते प्रामुख्यता दितात देवाच्या महिमेन ताका उठयलो देवाच्या सत्तेन द पॉवर ऑफ गॉड म्हणटात त्या सत्तेन जेजू कुटयले म्हणटात ते इव्हांजेलिस्ट म्हणटात त्या कालाराच्यो प्रचालीत कालाराच्यो जेजूच्या कालाराच्यो एकच रिवाजी बरोबर ते उलयनात रिवाजी हाडिनात एक अत्मीक रितीन आनी एक भक्तीन ते सांगोंक वचनात ते पावरफुली सांगतात कलम देवाच्या पावराचेर काम कर देव कठीण मिस्तेर असो पावरान भरिल्लो देवाचो कठीण पावर आसा त्या पावरान त्या सत्तेन जेजूक उठयलो म्हणून पवित्रात्म्याच्या सत्तेन तो उठयलो म्हणून हे नवे सावन ते उलयतात हे थोडे म्हणटात मोगाच्यान ही एक दंतकथे मित्त म्हणटात मित्त म्हळ्यार देखून हांवें म्हणचें मित्त न्ही मित्त म्हळ्यार खालें म्हणून मित्ताच्या विशयान समा सारकें समजून आसलें उलोवंक वचनात अर्दकुरें मित्त म्हळ्यार खालें दंतकथे म्हळ्यार खालें अर्दकुरें गोत्त आसलें मात्र ही काणी मित्त म्हूण सांगतात निज जावन हे काणी तुवें मित्त म्हूण सांगचें मित्त म्हळ्यार खालें म्हूण तुका सारकें गोत्त आसाचें मित्त म्हळ्यार खालें सारकें गोत्त आसलें मनीस संवसाराचें जाणारी जेजूचें पुनर्जीवनपण मित्त म्हूण सांगना ते वगेत रावतात हे अर्दकुरे आसले मात अर्दकुरे गोत्ता जाणारे अर्दे जाणारी माता अर्दकुरे आहात पळय तो प्रोफेसर म्हणून ते उलोवंक येतात जेजूचे एक हें दंतकथे म्हणटात दंतकथे म्हळ्यार खालें मोगाच्यान दंतकथे म्हळ्यार सुरू जावचें ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ताणें पळोवना ते तकलेचे वयर जावन रियालिटी न्ही आळे मॅच दिसता ते चेअर दिसता वो लायट दिसता आमकां आळे तशें पूण हे दिसच्या विशयान एका कालार जाल्लें खंय तो आसुल्लो खंय बरो म्हूण आनी दुसरें खालें म्हळ्यार त्या मित्ताच्या कालार म्हूण पूण जेजूच्या मित्तांनी पुराय कांय न्ही जेजूचें खालें दंतकथेनी हें चरित्रेन जाल्लें गटान पोलाण्या कालार जाल्लें जेजू क्रुसार मेल्लो आनी ताची कूड देंवयल्ली पंडा निकेपिल्ली आनी जेजू जिवान जावन भायर येयलो हे चरित्रेक गटान दुसरो विशय म्हूण सांगल्यार हे मित्तांनी पुरा मोगाच्यान हे आमी म्हणटा ते काल करता म्हळ्यार हर एक दंतकथे हांवें पळोवची हर एक दंतकथे मित्त दंतकथेन कालें म्हूण सांगल्यार ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ एकल्यान हिंसे केलें एका रायान दुसऱ्यांक हिंसा दिली एका रायान हिंसा दिली देखून ताणें आनी एकल्यान बऱ्या रायान काल गेलें ताच्याक व्हडल्यान सैन हाडलें व्हडलें सैन ह्या इतल्या लक्षांतर लोकांची हिंसा केली कुणी केली
तांकां मारले जशें मारले हिंसा 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 केली वायलन्स तांची लगाड काडले तें ताका ते एकल्यान आनी एकल्या दिवशी मारचे आनी ह्या मनशांनी तांच्या सैनाक दिवशी मारचे कितल्या जाणांचे मरण कितल्या जाणांचे वळवळे कितल्या जाणांचे कश्ट कितल्या जाणांक वाटेर घालां एकल्यान आनी एकल्या दिवशी मारचे बऱ्यान वायटाक दिवशी मारचे हांगा जेजूच्या ह्या जिवितांत जेजू कोणाक ती हिंसा दाखयना जेजू कित्या आपणाचो तो जीव ताका दिता आपणाचो तो जीव दिता आपणाचें थंय रगत वरयता आपणाचें थंय एक पोल्या मारतना आनी एक पोलो जेजू दाखयता हें जेजूचें म्हत्वाचें देखून जेजू सांगता हांगा हिंसा करिना ताच्या मोगांत ह्या मोगांत सगळी हिंसा गिळटा तो ताच्या अगाध मोगांत देव हिंसा मनशाची क्रूर हिंसा क्रूरपण तो सगळ्यान तो गिळटा हिंसा गिळटा आनी आठ तुजो हात घाल म्हज्या ह्या कडवळांत म्हणटा गायांत घाल आनी ह्या गायांत घाल ह्या गायांत हांवें वणखणयला सगळी मनशापळाची हिंसा ह्या गायांत हांवें लिपय वणखणयल्या जिरयल्या म्हणटा जेजू आठ तुजें शांती तुमकां म्हणटाले शांतीता देखून मांडावळ घालूंक दांता खात्यांत एक मांडावळ नासल्या कडेन मांडावळ घालूंक हिंसा काडून लाखांनी लाखांनी हजारांनी लोकांची तकल्यो उसाळोवन तांचें रगत व्हरोन पूण हांगा जेजू ताचें रगत दिवन ताचो जीव दिवन मांडावळ घालता शांतीन मांडावळ घालता मोगान मांडावळ घालता देवाची काकुळत सगळ्या मनशापणाचें वायट सगळ्या मनशापणाचें फाताक वायट ताचो अंकार द्वेश सगळें तो वणखणून जिरयता ताची काकुळतेन तो कावार करता देवाची काकुळत देवाची दया देवाची मोग ताचें बक्षाणें हें सगळी तो त्या मनशाची हिंसा जिरयता देखून जेजूचें पण दाखयता सगळें रसना जे देव त्याच्या महिमेंत हे करता आटापता त्याच्या महिमान कावार करता त्याच्या महिमेंत व्हरता जेजूचो खाली आत्मा मातनी ताची कुडी म्हळ्यार सगळें रसलें जेजू कूड आनी आत्मो देव ताचो जेजू कूड आनी आत्मो देव उंच बायबलांत रसलें देवान खंयचें देवान वायट म्हणून ना रसलें पुरा बरें थोड्या धर्मांत थोड्या रस्त्यान थोडें बरें थोडें वायट उजवा हातू बरो दावा हातू वायट म्हणून आमी उजव्या हातान दिवचें आनी दाव्या हातान दिन हांव म्हाका दाव्या हातान दिल्यार एकच उजव्या हातान कोणें दिल्यार म्हाका संतोश जाता कोणें दाव्या हातान खालें दिल्यार म्हाका संतोश जाता देवान रस्ता दावा हात पाड उजवा हात पाड बरो म्हणून कोण देवान रस्त्यार सगळें बरें म्हळें हें बरें आनी वायट कशें जालें तांदूळ पाथाक रिगल्या वरवीं तें मगाच्यान तें इल्लेशें मांडावळ इल्लीशी तांदूळ फाडली राजीकन ताणें कॉम्प्रमायज केलें सगळी वायट करून ना ताणें कॉम्प्रमायज केलें तांदूळ देखून बाप हें सोडयता आनी पयलें ताणें पत्र्यार्कांक धाडलें मागीर प्रवादींक धाडलें निमाणें ताच्या मोगाच्या पुताक ताणें धाडलो आनी ताणें कुडी समेत देवाक सगळें आपली जिणेंत देवाक समर्पीत केली देखून त्या वर्त्या मोगान बाप ताचो सगळो तेजे कुडीक महिमेवंत करता आनी रुपांतर करता आनी आमकां ह्या जेजून तेंचो भाग आमकां हे राखोवन आसा ताच्या मोगांत एक जाल्ल्यांक ताच्या दयेन भोगिल्ल्यांक पदकां रडिल्ल्यांक देवाच्या बक्षांनी मागिल्ल्यांक ताच्या दयेन मोग कार्यांनी दाखयल्ल्यांक आनी आमकां दिल्लें देवाची मांडावळ आमी जारी केल्ल्यांक तेंच जेजूक फावो जाल्लें पुनर्जीवनपण आमकां हिंसा फावो जाता देखून मोगाच्यान आमी परतून आमच्या आदल्या जिणेक येचें नाका आमच्या फतके जिणेक आमच्या हिंसाच्या जिणेक बॉक्सांनी नातिल्ल्या जिणेक आमकां बंदीन घालच्या आमकां आमचे जिणे निर्पळ करच्या त्या संगतींक स्वार्थाच्या जिणेक येचें नाका जेजू बरी आमची दया माय भोगिल्ली आनी दिल्ल्यांत आमी घेता आनी तशें दिताना आमकां मेळचो संतोश तो पुनर्जन्म संतोश आमी भोगया आमी हेरांक कुमो करतना आमकां बगचो हेरांची सेवा करतना मरा पर्यंत आमी सेवा करतना मेळचो संतोश तो पुनर्जन्मपणाचो संतोशाचो एक वांटो आमी हेरांक दाय दाखयतना देव आमकां मेळचो संतोश आहा पळय तें समाधान आहा पळय तें आमकां समयाच्या पुनर्जीवनपणांत मेळचें परिपूर्ण थंय मेळटा ताची इल्लें साकोवंक आमकां हांगा मेळटा देखून हेरांक दाय दाखोवन हेरांक सेवाक दिवन हेरांचो मोग करन हेरांची साखरी करन आमी पुनर्जीवनपणाचें इल्लो संतोश ह्याच संवसारांत भोगया आनी परिपूर्ण तरान जेजू सांगता सर्गार आमी भोगया.